आमचे जीवी सगळे पासयता तुझो मोग नियाळून तुझी कृपा घेऊन तुझो मोग नियाळून तुझी कृपा घेऊन नवे जीवी बापा आशिता संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयलो या मंदिरात बापा सर्व तुका आमचे ओपून भेटयता वर्गा बलिदान शांती तुमचे सोबे आसू मगाळ भाव भयणीनो संतोषाची गडी ही पवित्र सभा मंगळूरची संतोषतान मात्र नाही सगळ्या संवसाराक ही एक आदाचे गडीत घडता सगळ्या पवित्र सभेकच ते एक जण नवे याजाक मेळटात देखून ह्या पवित्र बलिदानांत आमी वांटो घेवंक आयिल्ली खरेपणी हांगासर संपूर्ण मनान देवाचेरच आमचो विश्वास आनी गमन दवरून हें बलिदान भेटोवया नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी बोगसाणें मागया हांव पातकी सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Krista
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुझ्या परजेक सोलोवच्याक याजकांच्या मणी अर्पणाचो तूं उपेग करताय. आज याजकपणाचें देणें दिवंक विंचून काडताय त्या तुझ्या पवित्र सभेच्या प्रधान सेवकांक थिरासणेन तुझ्या कुशेक कालती जावचें देणें दी. अशें आपल्या मणी अर्पणांत आनी जिवितांत क्रिस्त थंय तुका महिमा हाडूंक ते पावो. जो तुजे जवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. मिलेतावन एफेसाचे पवित्र सभेच्या मलगड्यांक पावलान आपोवंक धाडलें आनी ते आयिल्ल्या वेळार तांचे लागीं ताणें अशें म्हळें, तुमची आनी तुमच्या हिंडाची तुमी सत्राय घेया. देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमलेले गवळी तुमी. हांव गेल्या नंतर तुमचे मदें निर्दय आनी निश्ठूर सुणी वागटां येतलीं आनी हिंडाक ग्रास येतलीं म्हूण हांव जाणा. तुमचेच मदले सयत थोडे उठतले आनी शिसांक आपणा फाटल्यान वोण वचचे खातीर तांकां फटकिऱ्यो संगती शिकयतले. देखून तुमी सत्रायेन रावा आनी 3 वर्सां पर्यंत खणान आसतना दीस रात तुमचे भितरल्या हर एकल्याक दुकां गळोवन हांवें भूतबाळ सांगल्या म्हूण उगडास दवरा. आनी आतां तुमकां हांव सोम्या आदीन आनी ताच्या कृपेवोन संदेशा आदीन करता. तुमकां वाडोवंक आनी पवित्र जाल्ल्या सुमेस्तांक लागता त्या दायजाचे वांटली करूंक तो संदेश सक्तिवंत म्हणयेत. इतलें सांगून जाताच पावलान तांच्या सगळ्या सांगता दिंबी घाली आनी मागणें केलें. देवाचें उतर हें. देवाचें उलोवकार. वर्गा परमाने सस्नाक्यासा तू मिल्कीसेदेकाच्या वर्गा परमाणे सस्नाक्यास. मुझा सुमिया सर्वेस पोरां सांगले बसको मोछा उचप्या तुझ्या पायातळा हांवें घालीसा. तू मिल्कीसेदेकाच्या वर्गा परमाणे सस्नाक्यास. तुझ्या रसवडकेची पदवी सियोनाथा सर्वेस्परान तुका दितलो म्हूण. तुझ्या दुस्मनावर रासवड सर्वेस्परान सोपूत दिला. दिल्ले उतार तो बदलचो ना. तू मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा परमाणे सस्नाक्यासा.
हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतल्या बसप. भाव भयणीनो, हर एक श्रेष्ठ याजकान मनशा मदलो विंचून काडटात आनी मनशाचे तर्फेन देवा उजेर सेवा करूंक पातकां खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तोच अस्कत जाल्ले निमती नेणाऱ्यांक आनी सुकोवन पडलेल्यांक तो कणवळो देखूंक शकता. आनी हेच अस्कतकायेक लागून जशें परजेच्या पातकां पासून तशें आपल्याच पातकां खातीर ताणें बलिदानां भेटय जाय. आरोण बरी देवण आपयलेले करीत कोणीय मनीस ही वडवीक आपुणूच हातीन घेना. तेच परी क्रिस्तांनी श्रेश्ठ याजकाची वडवीक आपणे जावन घेतली न्हय. बगा ताका याजक जावन नेमला त्या देवान ताका म्हळें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनी एक कडेन ताणें म्हळां, तूं सस्नाक याजक मेल्की सेदेकाच्या वर्गाचो. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटोवंक शकतल्या लागीं बोब घाल आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मानकुल्या काल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिकाराक ताका उबारतच ताचे उतार पलतेल्या समेस्तां ससनाच्या थाराणाचें खारान तो जालो. आनी देवान ताका मेल्की सेदेकाच्या वर्गाचो श्रेश्ठ याजक नेमलो. देवाचे उतार हें. देवाचे उतार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांव तुमचो मोग करता. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताज्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतेल्यात. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास
वर्तो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फर्मायलेलें, तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातेल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हें याजकी दिक्षा घेवंक आसच्या ह्या दियोकोनाक ते ह्या वर्गाक फावो म्हूण सांजूचे सेमिनरीचो रेक्टर भोवमानादीक दोतोर रोनाल्ड सेरावो बाप विस्पाक शिफारस करता. देवाच्या आदारार पातयेवन विस्प तांकां याजकी वर्गाक आतां विंचता. तांची विंसवण जाल्या उपरांत आमी संतोशान सोम्याक दिनवासुया गिताचो श्लोक गावचो. ताच्या उपरांत विस्पातावन शिकोवण आयकुची. याजकी संस्कारणी घेवंक आसात ते मुखार सरात. दियाकोन नॉर्मन जॉन मतायस, दियाकोन प्रदीप क्लॅरन्स रोड्रिगस, दियाकोन लॅन्सन मॅक्सिम पिंटो, भोव मनादीक बापा, ह्या आमच्या भावांक याजकी वर्गाक उबारात म्हूण पवित्र सभा मागता. ते याजकी वर्ग घेवंक फावो तसले म्हूण तूं जाणाय. क्रिस्ती परजे लागीं विचार केल्ल्या उपरांत आनी तांचेर जबाबदारी आसलेल्यांचें मत घेतल्या उपरांत ते फावत आसले म्हणून दिसून आयलां. सर्वेस्परा देवाच्या आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या आदारान ह्या आमच्या भावांक आमी विंचून काडटा. दायकन बसा. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, नावाडदीक शिकोणदार, बरोवपी आनी व्हड एक भक्तिवंत थॉमस अक्वायनस वा थॉमस अक्विन हाचें नांव याजकाक ह्या याजक जातेल्यांक खंडीत परिचीत. हाच्या सुरवेल्या दिसांत हांव तत्वशास्त्रांत, देवशास्त्रांत आनी उसलें शिकप शिकता आसतना ह्या महान शिकोणदाराची शिकोवण तवळ तवळ उल्लेख करतात. ताका येवकारिस्तांतय विशेश मोग आसलो. एक फावटी पॅरीस विश्वविद्यालयान ताका एक सवाल केलें.
तो कॉन्सेक्रार केल्या उपरांत न्हीद जावन कांय बदलता गी म्हणल्यार सवालाक ग्रंथच बरयलो. एक ग्रंथ बरोवन हाडून पयल्लो तो आल्तारार दवरलो. आल्तारार दवरून मागणें केल्या करता आसतना ताका एक ताळो आयकलो. तुवें म्हज्या कुडीच्या सक्रामेंता विशयांत भोव बरें करून बरयलां. सोम्याची उतरां आयकत आसतना तो ध्यान परवशांत रिगलो, एक्स्टसींत गेलो. आनी सोम्यानच हांवें बरयल्लें सारकें ताच्या कुडी विशयांतलें सत म्हणून ताका तीर्प दिलां तें पळोवन भोव संतोसलो. जिविताच्या सादारण सांजेर अखेरीक रातीक तो आल्तारा मुखार दिंबी घालून मागता आसतना सक्रिस्तांव इगर्जेक भितर येवन पळयता आसतना कोणगी उलयल्लो आवाज आयकता. पळयतना कुर्सारतावन कुर्सायलेल्या जेजूचे उतरां तो आयकता. तोमासा, तुवें म्हजे विशयांत भोव बरें करून बरयलां. तुका हांव कितें इनाम दिवं? तोमासान जाप दिली, सोम्या, तूं एकलो सोडल्यार दुसरें कांय नाका. सोम्या, तूं एकलो सोडल्यार दुसरें कांय नाका. आज फाल्यां परवां फुडल्या दिसांनी आज कॉन्सेक्रार करच्या अभिषेक करच्या ह्या नव्या याजकांक कांय थोडी काणिको इनामां दितलींच. हा सांजेर फाल्या सोमी कांय कुर्सारतावन उलयलो तर नॉर्मन, प्रदीप आनी लॅन्सन, तुवें म्हजो पाटलाव करूंक मोन केलें. म्हजो याजक जालोय, म्हाका संतोश. तुका कितें इनाम दिवं? मगाच्या भावान कितें जाप दितेल्याक? तूं एकलो सोडल्यार सोम्या दुसरें कांय नाका म्हणटल्याक न्हू. पूण चुकोनपणी अशें म्हणू नाकात. सोम्या, तूं एकलो सोडल्यार दुसरें कितेंय जाता. आज सोम्या, तूं एकलो सोडल्यार दुसरें कांय नाका म्हणलें. थोडे फावटी वर्सां वेता आसतना सोम्या, तूं एकलो सोडल्यार म्हाका दुसरें कितेंय जाता. तूं इल्लो पयस राव, म्हाका दोशी नाका म्हणून सांगचे संदर्भी येतीत. जिवितांत पडणे साबार फावटी सदांचें, तरी सोम्याचेर दवरली दिश्ट, कुर्सायलेल्या क्रिस्ताचेर दवरली दिश्ट, आनी थंय ताणें उलोवचो तो ताळो अक्विनान कसो आयकलो गी, तशें जिणीभर हो ताळो आयकोवच्याक आनी ह्या ताळ्याक पाळो दिवच्याक आज तुमी मुखार सरल्यात म्हणलें उडास दवरा. हाचें पयलें वाचप भोव सोबीत. मिलेतांत पावलून एफेजांतल्या मालगड्यांक आपयल्लें आनी तांचें काम कितें विवरसून सांगलें. मालगडे तवळ म्हळ्यार हातांचे याजक. देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली पवित्र सभा सोलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमल्ले गवळी तुमी. एकाच उतरान कशी ही पवित्र सभा आयली गी म्हणून पावलो सांगता. देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली पवित्र सभा सोलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमल्ले गवळी तुमी. आनी मुखार पावलो म्हणटा, हांव तुमकां सोम्या अधीन ताच्या कृपे वोवन संदेश अधीन करतां. एका वाटेन तुमी गवळी सभेचे पवित्र आत्म्याच्या बळान वेंचलेले, आनी एका वाटेन तुमी देवाच्या शब्दाकाल आसचे, त्या संदेशाकाल आसचे. हांव तुमकां त्या संदेशा अधीन ओपून दितां. ताची उतरां मुखार आसात ती आज वाचूनात. कोणाय मनशाच्या रुपया भांगाराक वा नेसना पंगरणाक हांव आशिल्लो ना. म्हाका इनामां नाकात, म्हाका काणिको नाकात, रुपये भांगार नाका. तुमीच कश्ट काडून वावरून अस्कत्यांक कुमक करी जायी आनी घेवचे प्रास दिवच्यांत चड ददोसकाय आसा. ही सोम्याची उतरां तुमी उगडास दवरी जायी.
हीं उतरां पावलोची. आमीच एक काणीक जाय इनाम जाय आमच्या देवाक. आमीच एक काणीक वा इनाम जाय आमच्या लोकाक. हाच्या भायर दुसरें कितेंच आशा आमकां आसूंक नजो. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, येवकारिस्त आनी याजाक लागशिल्ल्या संबंदांत आसात. कॉन्सेक्रार केल्या उपरांत उंडो जेजूचें मांस जाता, वायन ताचें रगत जाता, ताचें सैम बदलता. भायलें रूप आमकां तशें दिसता तरी ताचें भितरलें सैम बदलता. याजाकी तसोच व्हड दिवच्या पयलें तो एक दियाकोन, एक सादो मनीस, तरी दिक्षा दिल्या उपरांत ताचें भितरलें सैम बदलता. मेल्किसेदेका बरी तूं सासणाक याजाक तूं कसोय राव, कितेंय राव, कितलेंय बरें कर, पाड कर, उडास दवर, तूं सासणाक याजाक. पूण आज घेतलें याजाकपण मात्र तुजेर एक तीर्प दितलें, फैसल दितलें, तेंय उडास दवर. एका वाटेन तुका एक देणें दिलां आनी एका वाटेन एक तीर्पय ताच्या सांगाता दिलां. आज तुजें काळीज संतोशान उडटा, फुडल्या दिसांनी तें सदांच संतोश दितलें काळीज जाय जें तुज्या सोम्याक. तुज्या सोम्यान तुका इश्ट म्हळां, त्या इश्टाक लज एक पडनातले बरी तुवें सल जई म्हणलें मतीन दवरी जई. याजाका मारिफात क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता. पवित्र सभा शिकयता देवस्तुते विशयांतल्या दायज त्या दस्तावेजान. सर याजाकाक आमकां ताच्या परजे मुखार पडजे पडतीन रावूंक उलो आसा आनी तशेंच देवाच्या नांवान देवाच्या पडतीन रावूंकय उलो आसा. देवाच्या नांवान आमी ताच्या हिंडाचे गवळी आनी लोक आमच्यो शेळयो, सोम्याच्यो शेळयो, जेजू क्रिस्ताच्या नांवी बलिदान भेटोवचे याजाक आमी आनी ताच्या सांगाता बलिदानाची शेळी, बलिदानाचो मेंढरो आनी ताच्या सांगाता सतासो शिक्षक, क्रिस्त कसो शिक्षक आनी प्रवादी, तेंय मिसांव आमचें. पूण ताच्या सांगाता लोकाच्या पडतीन आमी त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय बलिदान भेटोवचे मणयारी याजाक. आनी लोकाची मागणी देवाक भेटोवचे विनवणेगार. आमी विनवणी करूंक आसा निरंतरी लोकां पडतीन. एका वाटेन देवाची पदवी आज देंवता आनी एका वाटेन आमची अस्कतकाय तशीच उरता. सोमी आमची अस्कतकाय काण सोडिना, आमच्यो खंयच्योय शिरो हाडां मडिना, आसा तशेंच आमकां सांबाळटा. देखून मनशापणाच्यो अस्कतकायो अधिकार दाखोवची आशा, हेरांचेर जुलूम चलोवचें, ह्या नेणारपणांतूच उरचें, ह्या सुखीकरणांत उरतालेंच. पूण देवाची कृपा ताच्या चड दामाशान आमकां भेटतली. आमची अस्कतकाय ती आमचीच, तरी संस्कार दिता आसतना देवाच्या कृपेक कितेंच आड वचनाशें सत्राय सांबाळचें काम आमचें. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, याजाक पदकां बोगसितना क्रिस्त पदकां बोगसिता. याजाक पविस्नान दितना क्रिस्त पविस्नान दिता. याजाक उंडो आनी वायन कॉन्सक्रार करतना क्रिस्त तें करता, क्रिस्ताचें व्यक्तित्व नेसोन तो करता. पूण लोकाच्या पडतींनी निरंतरी मागणी भेटयता. दोनी संगती आमच्या दोळ्या मुखार आसात. मोगाच्या इश्टानो नॉर्मन, प्रदीप आनी लॅन्सन, कितें काम तुमकां आज दिलां आयचो वांजेल बरोकर नियाळ करी जाय. परजे पासो तूं मागणें भेटोवचें काम मात्र न्ही, तांच्या पडतीन रावचें मात्र न्ही, इंडाची जतन घेवचें मात्र न्ही, तांकां सोदून वेचें काम गरजेचें. ह्या दिसांनी जायते फुडकिरे गवळी गांवांत गांव, घरान घर भोंवतात आनी शेळयांक दुस्पटायतात, खऱ्या पवित्र सभेतून पयस व्हरतात आनी देव न्हय आशिल्ल्या संगतींक रस्नाची पुजा करूंक तांकां प्रेरण दितात.
आमचें काम आमच्या लोकांक सोदून वेचें. तांणी आमकां सोदच्या पयलें आमी तांकां सोदचें क्रिस्ताच्या पडतीन, क्रिस्ताच्या नांवान. तुमच्या सेवेचे माप जेजू क्रिस्त, सेवक असो सेवक, तो तुमचो आरसो, कुर्सायलेलो क्रिस्त. आज ती उतरां आयकतलीं, कुर्सायलेल्या क्रिस्ता सारकें तुजें जिवीत जावं. तुमी ताचें प्रतिरूप जाया. जेजूच्या नांवान मात्र न्ही, पवित्र सभेच्या नांवांनी तुमी वावुरतात देखून पवित्र सभेचें मन दुखयनाकात, पवित्र आत्म्याचें मनय दुखयनाकात, देवाच्या परजेचें मन दुखयनाकात, तुमच्या लोकांक कश्टार घालिनाकात. तुमी नेणारपणासून तांकां हेरांक कश्टार घालच्या बदलाक दिसपडतें अध्ययन करून तांकां मना तांची काळजां उजवाडावपी तुमी जायसई. देवाच्या घराचे सक्कड जबाबदारी वा खबरदार तुमच्या हातान दितात. देवाचें घर, ही गरज आनी सर पवित्र संगती, सर मिस्तेर तुमच्या हातान दितात. मोटवासी थॉमस मर्टन म्हणटालो, अ प्लेस ऑफ वर्शीप should be of such character that it will be easy for the people to find God and difficult for them to forget him. देवाचें घर तुमच्या ताब्यान दिल्लें, थंयसर लोकांक सुलाभ जायचे देवाक सोदून काडूंक आनी तांकां तसो विसर पडनातले बरी तांचो अनुभव जायचे. ह्या घरांत ह्या खंयसर तुमी आसल्या कडेन देवाक ताणें सोदीचंय आनी त्या देवाचो विसर पडनातले बरी हें देवाचें घर सांबाळीचंय. केवळ कट्टोण मात न्ही, सगळी पवित्र सभा. देखून व्हड एक जबाबदारी तुमच्या हातान दिल्या. देखून तुमचें याजाकपण हळवायर घेवचें न्हय म्हणल्यार ह्या उतरांचो अर्थ म्हणून तुमी समजोचंय. देव तुका ताच्या कृपेचेर पातयेल्ल्यांक आशिर्वादांनी बरो, गटायन बरो. आतां बिस्प याजकी दिक्षा घेवंक आसा त्या उमेदवारांक सवालां करन तांणी घेवंक आसा ती जबाबदारी तांकां सारकी समजाल्या म्हणलें खात्री करतलो. म्हज्या मोगाळ भावानो, याजकपण घेवंक मुखार सरचे आदी ह्या परजे मुखार ही जबाबदारी घेवंक आनी ताचे कायदे पळोवन तुमकां खुशी आसा म्हणून तुमी दाखोवंक जाय. सोम्याच्या हिंडाची जतन करच्याक याजकी वर्गांत बिस्पाचो प्रामाणीक सहा वावराडी जावन पवित्र आत्म्याच्या आदारान याजकी मणियारपण सदांच चलोवंक तुमकां खुशी आसा. शुभ वर्तमान परगटून आनी कातोलीक भावार्थ शिकोवन देवाच्या उतराचे मणियारपण फावो ते परी जाणवायन चलोवंक तुमकां खुशी आसा. देवाच्या मायमेक आनी क्रिस्ती परजेच्या भाग्यवंतपणाक पवित्र सभेचे साली प्रमाणे क्रिस्ताचे गुट विशेष जावन क्रिस्ताचे पवित्र बलिदान आनी प्राजिताचो संस्कार भक्तीपणी आनी विश्वासीपणी समारंभोवंक तुमकां खुशी आसा. तुमच्या अधीन दिलेल्या परजे पासून देवाची दया जोडचे खातीर थांबानासतना मागणी करची जबाबदारी पाळूंक तुमकां खुशी आसा. क्रिस्तान आमच्या श्रेष्ठ याजकान आपुणूच निर्मळ बली जावन बापाक भेटवणी केली. ताचे लागीं दिसान दीस अदीक व्हड एकपोटान जियोंक आनी ताचे बराबर मनशांचे सडवणे खातीर देवाक तुमची भेटवणी करूंक तुमकां खुशी आसा. ही एक याजक क्रिस्ताचो सेवक आनी बिस्पाचो सहा वावराडी. ताणें ताचो वावर बिस्पाचे कुशे प्रमाणे विधेयपणान करूंक आसा. देखून आतां याजकी वर्गाक विंचलेले आपल्या बिस्पाक आनी ताच्या जाग्यार येतल्यांक विधेयपणाची बसवणी करतात.
म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतेल्यांक मान दितलोय आनी काल जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण कर. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतेल्यांक मान दितलोय आनी काल जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण कर. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतेल्यांक मान दितलोय आनी काल जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण कर. याजाकी मणियारपण सोलोवंक देवाचो आदार आनी सांता भक्तांची मजत गरज आसा. देखून आमी आतां सोमेस्त उबी रावया. आतां आमी सांता भक्ताची लदीन गावया. आपल्या कालतेपणाचो गुर्त जावन याजाकी वर्गाक विंचलेले हे आमचे भाव वेदी मुखार लदीन गायतना सरपडटले. आमी सोमेस्तांनी पास्काच्या काळार आमी आसा देखून आमी सोमेस्तांनी उबीच रावचें. सुरवेर गवळी बाप ही लदीन गांवक उलो दिता. मोगाळ बाबा भयणीनो, ह्या जाकी मणियारपणाक विंचलेल्या ह्या आपल्या सेवकांचेर सर पदवेदार देव बाप आपली सुबाम सर्गीची देणी वत म्हणून मागया. सोमया का क्रिस्ता का सोमया का भाग्यवंत मोरये देवाचे माये भाग्यवंत मिंगेली भाग्यवंत देवदूतानो भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत स्नानिक जुवा भाग्यवंत पेत्रो आनी पावलो भाग्यवंत जुवा भाग्यवंत मरी मागदलेना भाग्यवंत स्तेपाना भाग्यवंत लोरेसा भाग्यवंत आग्नेसा भाग्यवंत परपेतुआ आनी फेलिसिता भाग्यवंत ग्रेगोरी भाग्यवंत आगुस्तीनी भाग्यवंत आतानासा भाग्यवंत बाजिला भाग्यवंत मोर्तीना भाग्यवंत बेनेदिक्ता
भाग्यवंत फ्रांसिस आणि दोमिंगा, भाग्यवंत फ्रांसिस सावेरा, भाग्यवंत जुआंव मरी वियानी, भाग्यवंत तेरेजा, भाग्यवंत सियोनाच्या कात्रीना, भाग्यवंत तोमासा, भाग्यवंत गोंजालो गार्सिया, भाग्यवंत जुआंव ब्रिता, भाग्यवंत सिस्टर अल्फोन्सा, भाग्यवंत जुआंव पाऊल दुसऱ्या, भाग्यवंत जुझेवास, भाग्यवंत कुर्साचे मरिये, देवाच्या समेस्त सांता भक्तानो, प्रसन्न जा सर्वायटांतली सर्व पातकांतली सासनाच्या मरणांतली तुझ्या मनशावताराच्या गुटावरवी तुझ्या मरणा आणि पुनर्जीवनपणावरवी पवित्रत्म्याच्या देण्यावरवी आम्ही पातकी तुझे पवित्र सभेक सलय आणि सांभाळ म्हूण पाप साहेबा आणि समेस्त वर्गांच्या म्हणयाऱ्यांक तांच्या बेसांत सांभाळ म्हूण सर्व लोकांक परवशान आणि शांतींत लागी हाड म्हूण आमकां तुजे सेवेंत घट कर आणि सांभाळ म्हूण ह्या विसलेल्यांक आशिर्वाद दी म्हूण ह्या विसलेल्यांक आशिर्वाद दी आणि पवित्र कर म्हूण ह्या विसलेल्यांक आशिर्वाद दी पवित्र कर आणि अभिषेक्त कर म्हूण जेजू जिव्या देवाच्या पुता क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां
सर्वेस्परांच्या देवा, ह्या तुझ्या सेवकांचेर पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद आनी याजकी कृपेचें बोळ दी. तुजे मुखार पवित्र सेवेक आमी तांकां समर्पिता. तुज्या गणित उदारपणान तांकां सांबाळून वर म्हण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. धर्मदूतांनी विंचलेल्या पवित्र सभेच्या सेवकांचे तकलेर हात दवरून मागोवन तांचेर आनी तांच्या वावराचेर पवित्र आत्म्याची मजत मागली. आतां बिस्पू विंचलेल्या सेवकांचे तकलेर हात दवरून सोम्याच्या याजकपणान तांकां भागीदार करता. उपरांत हांगासर हजर आसले समेस्त याजक तशेंच करतले. याजकांनी विंचलेल्यांचे तकलेर हात दवरतना आमी बसचें, पवित्र आत्म्याचें गीत गावचें. आतां तुमी उबे रावा. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी सर्वांनी बसचें.
सांभाळ ये वाऱ्या दैविक माजदारा तुझी प्रेमला जाऊन आमकां रूपीत ये वाऱ्या दैविक मुसोंदारा तुझी पुसवोंदन आमकां सांभाळ संसार तू नवो कर शांती प्रीती सो मोगास तो कर तू शांतीचे संग आमकां उर्बे तू भर प्रिसा साक्षी सांग जीव तू फावो कर ये नव्याने तू संसार तू नवो शांती प्रीती सो मोगास तो कर तू शांतीचे संग आमकां उर्बे तू भर क्रिस्ता साक्षी सांग जीव तू फावो कर ये परम दैविक माजदारा
दुसऱ्या स्वादिकर्या विशेवा विशेतु वाहुतेल्या सावळी वोतान सुतेल्या उसवण करी रडलेल्या येऊन स्वारा सर संपून बरे आत्मे परिपूर्ण तुका पागे तेल्याचे नामुशाबे कायिल्ले इल्ले वायदा पण नसले नसला तुझो इरादा तू सकट मेळले विसर सकट सुकले थांबय सकट घालिले वागे सकट घर झाले शेखर सकट झाले वाटे पती हार गेले आतां विस्लेलांचेर संस्करणेचें मागणें म्हणटलो सोमेस्त आमी उबी रावया आनी आमी ह्या संस्करणेच्या मागण्यांत वांटो घेवया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी शासनाच्या देवा तूं आमकां पाव तुज्या तावन सर मान उपजाता आनी सर पदवी तूं वाणताय तुजे वरवीं सगळें वाडटा आनी तीर जाता जाणवायन तीर आयलेले तुजे मांडावळी प्रमाणे मनशांक तूं दिसान दीस अदीक संपूर्णायक पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं याजपणाचे वर्ग आनी लेविताचे मणियारपण तुवें स्थापलां आनी वाडयलां. तुजी परजा सोलोवच्याक महायाजकाक अधिकार दिलोय तेन्ना तांचे सांगाती आनी मणियारपणाचे आदारी जावच्याक आदारी वर्गाच्या आनी पदवेच्या मनशांक दिसले. अशें अरण्यांत मैजेक तुवें दिल्ली जाणटिकाय 70 बुधवंतांक पावयली. हांचो आदार घेवन ताणें तुजे वर्ते परचेक सोंपेपणी चलयली. तेच परी बलिदानां भेटोवंक आनी पवित्र रिती परतून परतून समरमच्याक तांकां फावत आसले याजक करच्याक तुवें आरोनाच्या पुतांक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मांडावळीन सरेस्पराक तुज्या पुताच्या धर्मतांक सगळ्या संवसारात भावार्थ प्रगटूंक आदारी वर्गाचे शिकोणदार दिले. देखून सर्वेस्पर आमी तुजे लागीं मागता आमच्या असत्कायेक आदार लाभय कित्याक इतली व्हड आमची असत्काय तितली तुज्या आदाराची आमकां अदीक गरज. सरेस्परा बापा ह्या तुज्या सेवकांक याजकपणाची पदवी लाभय म्हणून आमी प्रार्थता. पवित्रपणाचो आत्मो तांच्या काळजांनी नव्यान घाल. अशें देवा तुजे कडचे घेतलेले आदारी वर्गाचे मणियारपण ते सांबाळूं आनी आपल्या साली वरवीं हेरांक भाग्यवंतपणाची देख ते जावं. आमच्या वर्गाचे प्रामाणीक सहकारी ते जावं आनी शुभ वर्तमान सगळ्या संवसारात पावो आनी सर राष्ट्रां जेजू क्रिस्त सवे एकवटून देवाची एक पवित्र परजा जावं. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. लेखन बसा. याजकी वर्गाक उबारलेल्या आतां आमच्या भावांक ते क्रिस्ताच्या याजकपणांत वांटेली म्हणलें स्पश्ट करूंक तांकां आतां मिसाची मुस्तायकी नेसयतात.
जेजू क्रिस्ताक आमच्या श्रेश्ठ याजकाक बापान पवित्रात्म्यान मागलोलो मिसाचें बलिदान आनी हेर संस्कार भेटोवंक फावो जायशें आतां आमच्या नव्या याजकांचे हात बिस्प पवित्र परमोडीत तेलान मागता. सोमिया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्रात्म्याचे सक्तेन मागलोलो क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदानां भेटोवंक तो सुसोमी तुका सांबाळ. सोमिया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्रात्म्याचे सक्तेन मागलोलो क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तो सुसोमी तुका सांबाळ. सोमिया जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्रात्म्याच्या सक्तेन मागलोलो क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तो सुसोमी तुका सांबाळ. एका याजकाचो प्रमुख वावर लोकां खातीर मिसाचें बलिदान भेटोवचें. आतां बिस्प नव्या याजकाचे हातीं उंडो आनी वायनाची काल्स दिता आनी तांचें जिवीत जेजून खुर्सार भेटयलेल्या बलिदाना सारकें पवित्र सभे पासून भेटोवंक उलो दिता. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जें तूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोमियाच्या खुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जे तूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोमियाच्या खुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं.
आतां गवळी बाप एकवटाचो आनी माया मोगाचो गुर्तू जावन नव्या याजकाक शांती दिता. उपरांत हांगासर सांक्तुवारेर वेदी बोवारे हजर आसले याजक मात्र नव्या याजकाक शांतीचो गुर्त दितात आनी तांकां याजकी वर्गांत स्वागत करतात. हांव तुमकां सेवक म्हूण उलोवंक करसोना. बगार मुजे इश्ट म्हणटलो, मुजे इश्ट म्हणटलो. ह्या फुड्या हांव तुमकां सेवक म्हूण उलोवंक करसोना. बगार म्हजे इश्ट म्हणटलो, म्हजे इश्ट म्हणटलो. गिया तुमचे तर पवित्रत्या पराक्लिताक. तोच तो जाका बाप आपलेच कुशे तुमकां धाडटलो. गिया तुमचे तर पवित्रत्या पराक्लिताक. तोच तो जाका बाप आपलेच कुशे तुमकां धाडटलो. हांवें तुमकां विसल्यात, तुमी सावन म्हाका विसरूंक. मेस्त्री हांव जावन आसा, मेस्त्री हांव जावन आसा. हांवें तुमकां विसल्या, तुमी जावन म्हाका विसरूंक ना. तुमचो मेस्त्री हांव जावन आसा, मेस्त्री हांव जावन आसा. आतां भेटोवणेची रीत नवे याजक बिस्पा आनी हेर याजका सवें पयले फावटी मिसाचें बलिदान भेटयतात. हे दिशेन तांच्या मोगाच्या व्यक्तितावन आनी लोकांतावन काणिको स्विकार करतात. भेटोवणेचें गीत आतां आमी गावचें. काणिको हाडूंक नमियरल्यांनी त्या जाग्यार वचून पुरश्या वार येवचें.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. देवा तुज्या याजक आनी तुज्या वेदी भोंवती तुजी आनी तुज्या परजेची सेवा केल्ली तुका जाय जाली. तुज्या सेवकाचें मणियारपण तुका सदां मानच्याक आनी तुजे पवित्र सभेंत सदां तकता तसलें फळ ताणें दिवच्याक ह्या यज्ञाच्या बळान दयेन फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी सासनीक कराराचो परम याजक कसो मागलो आनी तुजे अपरिमीत मोगा येवजणेन हें ताचें एकच याजकपण पवित्र सभेन चालू आसचें म्हूण तुवें निर्मिलें. आपणायलेले परजेक तो नैसरायाळ याजकपणान नेटयता पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणां वेंचून काडटा आनी अशें ते हात दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मणियारपणान भागीदार जावंक पावतात. मनशा कुळाचे सोडवणेचें बलिदान ताच्या नांवान नवसरूंक आनी तेच बराबर तुज्या भुरग्यां पासकांचें जेवण वाडूंक तो तांकां मणियारी नेमता. तुजे पवित्र परजेक मन सोलूंक उतरान पचूंक आनी संस्कारांनी घट करूंक तो तांकां आपयता. तुजे सेवे आनी भाव भयणीचे सोडवणे खातीर आपलें जिवीत भेटोवंक आनी तशेंच त्या क्रिस्ता सारकें जावन तांणी तुका बावडताची आनी मोगाची थांबनासतना गावायकी दिवंक जागयता. देखून आतां सर्वेस्परा सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजातूं जमयता साई. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या असिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्यात तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुटू परगटुया. सुम्याची सुतुचे वरण तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा तुझ्या सोम्या जेसू आम्ही करतेता. बापा आमचे सडवणे पासून तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणाचो ताच्या नंबरीत पुनर्जीवन हेंची बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या. तीच बलयातून तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक ओत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अंकवार मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत दमदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्ता सांगाता तुवें विंचून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळो. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. सर्वेस्परा ही संदानाची बली आख्या संवसाराची शांती आनी सडवण संपूर्ण करूं. ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक तुज्या सेवका फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता समेस्त गवळ्या आनी आज पवित्र सभेचो याजक जावंक संस्कारलेल्या ह्या तुज्या सेवकां आनी सगळ्या संस्कारलेल्या सेवकां आनी तूं आपणायत आसाय ते सगळे परजे बराबर भावार्थांत आनी प्रतिमोगांत तीर कर. तुझे उचेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगातींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सजार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेर पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन
सर्पातकांतली सुटाई आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमियान जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सो सर्गींच्या खणा बसो जेसू तू आत्मिकतान भुपागोसो सासनी जिवीतला बसो जेसू तू जीवो उदो सर्गीसो सर्गींच्या खणात बसो जेसू तू आत्मिकान भुपागोसो सासनी जिवीतला बसो जेसू तू म्हजे तये जिणेक म्हज्या जावये जेसू तू म्हजे तये जिणेक म्हज्या जेसू तू म्हजे तये जिणेक म्हज्या जावये जेसू तू म्हजे तये जिणेक म्हज्या जावये जेसू तू सुवाड अख्या संवसाराचो पातका काळो पयस कसो जेसू तू सर्वोंदा सर्व मनशांचो सुटका सर्वांतला भोसो जेसू तू सुवाड अख्या संवसाराचो पातका काळो पयस कसो जेसू तू सर्वोंदा सर्व मनशांचो सुटका सर्वांतला भोसो जेसू तू म्हजे तये जिणेक म्हज्या जावये जेसू तू
Gesù tu santos tu sasna parso admitiu dados caso Gesù tu jivita partha koso sargi mandrapan pauso Gesù tu santos tu sasna parso admitiu dados caso Gesù tu jivita partha koso sargi mandrapan pauso Gesù tu moje daye Chiye mojada zaye Gesù tu moje daye Chiye mojasro zaye Gesù tu moje daye Chiye mojada zaye Gesù tu moje daye Chiye mojasro zaye Gesù tu jivo undo sargiso sargincha khada paso Gesù tu atmita mukta gauso sasni jivitla bhauso Gesù tu jivo undo sargiso sargincha khada paso Gesù tu atmita mukta gauso sasni jivitla bhauso Gesù tu moje daye Chiye mojada zaye Gesù tu moje daye Chiye mojada zaye Umarchiti bogda kuntu Umarchiti bogda klekte uttarawe Naad taalachi salana Hi geet kalsataila valu Umarchiti bogda kuntu bogda klekte uttarawe Sunone Hi geet kalsataila valu Dinvastuti tuka Ishvara Vislelatmaka ek nashvara Navan maka apo gopa tuchara Dadleya kartiza sosara Dinvastuti tuka Ishvara Vislelatmaka ek nashvara Navan maka apo gopa tuchara Dadleya kartiza sosara Kiti bhare have Lok tu sabar par sodo Vislengi sakle dil
धाडलेल्या म्हाका एक नश्वरा नांवान म्हाका गोपान तुज्या राव धाडलेल्या खातेचा संवसारा देवा स्तुती तुका ईश्वरा दिसलेला म्हाका एक नश्वरा नांवान म्हाका गोपान तुज्या राव धाडलेल्या खातेचा संवसारा प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमी भेटयलेल्या आनी सेवल्या ती दैवीक बली तुज्या याजकांक आनी सगळ्या तुज्या सेवकांक जिवीत दिवं अशें सासणीक प्रिती मोगान तुका एकवटून तुजे महिमेक फावो ती सेवा करूंक ती पावो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां गवळी बाप संभ्रमीक आशिर्वाद आमकां दितात. तांचे आशिर्वाद जाल्या उपरांत नवे याजक आपले प्रथम याजकी बेसांव आमकां दितले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं विश्वासीपणान याजकपणाचे कायदे तुमी पाळच्याक पवित्र सभाक घडलोलो आनी चलयतलो सर्वेस्पर देव आपले कृपेन तुमकां निरंतरी राखो. तोच तुमकां ह्या संवसारांत दैवीक प्रितीमोगाचे सेवाक सताचे साक्षी आनी संतानाचे विश्वासी म्हणयारी करूं. भावार्थ्यांक जिवो उंडो आनी जिविताचें उतर दिवन ती अदीक आनी अदीक क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकवटांत वाडच्याक तो तुमकां करे गवळी करूं. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुम्हा सगळ्यांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. दायकन बसा. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमकां समेस्तांक आज वर्तो संतोश आसो, उल्हास आसो, संभ्रम आसो आनी दाबाज आसो दीस मंगळूर पवित्र सभेक म्हणजे अख्ख्या कातोलीक पवित्र सभेकच तेग जण नवे याजक सोमियान फावो केल्यात. हो संभ्रम करूंक आज देवान आमकां आदार दिला, ताका आमी अर्गां दिता आसतना ह्या तेगा नव्या याजकाक मोठव्यान आतां आमी उल्हास दिताले. आतां सुरवेर तांची वळख करून तांकां उल्हास पटयता गवळी केंद्राचो निर्देशक मनादीक बाब संतोष रोड्रिगस. मोगाळ गवळी बापानो, विगार जरल बापानो, चान्सलर बापानो, याजक भावानो, धार्मीक भावा भयणीनो आनी ह्या वर्तीच्या संभ्रमाक हजर आशिल्ल्या नव्या याजकांच्या कुटुंबादारांनो, मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यांत. सांजू हांवच्या वांजेलांतली 15व्या अध्यायांतली 16व्या वळेरेंतली ही उतरां आयच्या ह्या बागी दिसा करीन जाल्यान आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्तान आमच्या मदल्या त्या 10 जाणांक
ताचे याजक जावन ताचे मिसांव करच्याक वेंचून काडला. आयच्या दिसा तांकां याजकी दिक्षा फावो करून मंगळूर दियेसिजींत बोरे गवळी जावन वावरूंक न मेळारला. ह्या बाकी वखदा मंगळूर दियेसिजीच्या गवळी बापा तर्फेन आनी सर्व देव परजे तर्फेन ह्या तेका नव्या याजकांक उल्हास अभिनंदन पाठोवंक हांव संतोश पावता. मनादीक बाप नॉर्मन जॉन मथायस ताणें तशेंच ताच्या आवय बापायन उबें रावचें. बाप नॉर्मन जॉन मथायस मोरयेच्या कथावीण काळजाक समर्पिल्ल्या कुप्पे पदव फिरगजेच्या मानेस्त नॉर्बर्ट मथायस आनी मानेस्तीन जानेट मथायस हांच्या कुटुंबा जिवितांत एकच फळ जावन जल्मालो. सांजुजे इंजिनियरींग कॉलेज वामंचूर हांगासर बॅचलर्स ऑफ इंजिनियरींग इन इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स ह्या शेतांत पदवी जोडून त्या उपरांत जेप्पू सेमिनरीक भरती जावन आयच्या दिसा आमचे मुखार एक जेजू क्रिस्ताचो इंजिनियर पाद्र्याब जावन परजळटा. शिकपांत हुशार, साद्या स्वभावाचो, संगीत शेतांत विशेष तालंत आशिल्लो बाप नॉर्मन जॉन मथायसान सांत आंतोनीची फिरगज नारावी आनी भाग्यवंत कुर्साची फिरगज कॉर्डेल हांगासर गवळीक सेवा दिल्या. इजाया प्रवादाच्या ग्रंथांतलीं उतरां हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां, तूं मुजोस म्हणलीं उतरां आपल्या याजकी जिविताक प्रेरण म्हूण तो म्हणटा. बाप नॉर्मन जॉन मथायस तुमचे पासत देवाक आज आमी अर्गां दिता. तुमकां उल्हास अभिनंदन पाठयता. तशेंच तुमच्या मुखल्या याजकी जिविताक सर बरें मागता. बाप प्रदीप क्लॅरन्स रोड्रिगसान उबें रावचें. ताच्या आवय बापायन दयाकन उबें रावचें. बाप प्रदीप क्लॅरन्स रोड्रिगस सान फ्रांसीस सेवेराक समर्पिल्ल्या फेरार फिरगजेच्या मानेस्त पास्कल रोड्रिगस आनी मानेस्तीन सेलीन रोड्रिगस हांच्या 5 जाणां भुरग्यां पैकी तिसरो. सान फिलोमिना कॉलेज हांगासर BSW पदवी जोडल्या उपरांत सांजुजेची सेमिनरी जेप्पू हांगासर तरबेती जोड जेजूचो समुदाय सेवक पाद्र्याब जावन आज आमच्या मुखार परजळटा. मैपासी उलोवण्याचो, साद्या स्वभावाचो, चुरूक व्यक्तित्वाचो बाप प्रदीप क्लॅरन्स रोड्रिगसान कितें रेमेद मायेच्या फिरगजेंत तशेंच पानीर मेर्सीन मायेच्या फिरगजेंत गवळीक सेवा दिल्या. हांव आतां कितेंय जालां जाल्यार तें देवाचें कृपे वरवीं म्हणलें सान पावलान कुरिनकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें 15व्या अध्यायांतलें 10व्या वळेरेंतलें देवाचें उतार म्हज्या याजकी जिविताक प्रेरण म्हूण तो म्हणटा. बाप प्रदीप क्लॅरन्स रोड्रिगस तुमचे पासत देवाक आज आमी अर्गां दिता. तुमच्या ह्या बागी दिसा तुमकां उल्हास अभिनंदन पाठयता आनी तुमच्या मुखल्या याजकी मिसवान सर बरें मागता. बाप लॅन्सन मॅक्सिम पिंटोन तशेंच ताच्या आवयन उबें रावचें. बाप लॅन्सन मॅक्सिम पिंटो मिर्सीन मायेक समर्पिल्ल्या फजीर फिरगजेच्या देवादीन लॅन्सी पिंटो आनी मानेस्तीन शालेट पिंटो हांच्या 2 जाणां भुरग्यां पैकी पयलो. संदेशा कॉलेज ऑफ फायन आर्ट्स हांगासर पदवी शिकप जोड कोडयाळ सांजुजे सेमिनरींत फिलॉसॉफीचें शिकोवन त्या नंतर सान पियूस दव्याची सेमिनरी गोरेगांव बंबय हांगासर देवशास्त्राची शिकप जोड आयच्या दिसा क्रिस्ता जेजूचो कलाकार याजक जावन आमच्या मुखार परजळटा. जिवान दाठो मोठो तरी खेळांत हुशार, काळजांत मोवाळ, सदांच सेवा करूंक तयार असो बाप लॅन्सन मॅक्सिम पिंटोन आफ्रिका देशाच्या तंझानिया गांवाच्या सामी दियेसिजींत 2 वर्सां तशेंच कुंबला सामोनिका फिरगजेंत गवळीक सेवा दिल्या. सांजू आमच्या वांजलांतलीं 15व्या अध्यायांतलीं 16व्या वळेरेंतलीं उतरां तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यान. तुमी बायसन वचून फळ दिजय, उरचें तसलें फळ दिजय,
म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात ही उतरां आपल्या याजकी जिविताक प्रेरण म्हूण तो म्हणटा. बाप लॅन्सन मॅक्सिम पिंटो, तुमचे पासून देवाक आज आमी अर्गां दिता. तुमकां उल्हास अभिनंदन पाठयता आनी तुमच्या मुखल्या याजकी जिविताक सर बरें मागता. मोगाचनो क्रिस्ताचे याजक जावचें एक व्हडलें बेसांव आनी त्या क्रिस्ताक याजकी बेसामुखान परगट करचें एक व्हडलें मिसांव. ह्या व्हडा पंथावानाच्या जिविताक कुशीन कान मारल्या ह्या तेगाय नव्या याजक बापांक आमच्या गुवळी बापाचे नवी, विगार चरलांचे नवी आनी मंगळूर दिसीच्या सगळ्या देव परजेचे नवी हार्दिक उल्हास पाठयता. तुमकां विंसून खाण आयच्या दिसा आपलो याजक जावन अभिषेक केल्लो तस्सो सोमी तुमच्या मुखल्या जिवितांत जावं तुमचें धैर्य आनी बळ. हार्टी कॉंग्रॅच्युलेशन्स and wish you all well, dear Reverend Father Norman John Matthias, Reverend Father Pradeep Clarence Rodriguez, and Reverend Father Lanson Maxim Pinto. Thank you. Dev baren karo. देव बरें करो. मानादीक बाप संतोष रोड्रिगस तुमकां. आतां आमचो गवळी बाप ह्या नव्या याजकांक उल्हास पाठयतात आनी ताचो संदेश दितात. मोगाळ नव्या याजकानो बाप नॉर्मन, बाप प्रदीप आनी बाप लॅन्सन आनी हांगासरच्या सर्व याजकानो, धार्मीक भयणीनो, नव्या याजकाच्या कुटुंबदारांनो आनी भाव भयणीनो, फाटल्या थोड्या दिसां आदीं आमचे 2 जाण मालगडे याजक मरण पावले. मॉन्सेन्योर डेनिस मोरास प्रभू आनी फादर मार्क वॉल्डो. आनी आयच्या दिसा आमकां ते 1 जाण नवे याजक लाभल्यात. देव ताच्या पवित्र सभेंत कांय उणें पळोवंक सोडिना, उणें जावंक सोडिना म्हणल्यार असो गुर्त आमकां एक सडीत दिला आनी आमकां बर्ती ताणें दिल्या. हे ते 1 जाण तरणाटे नवे याजक आमच्या दियेसीसी खरेंच एक बेसांव देवाचें म्हणून आमी पातयेता. फिरगजेन तशें संस्थांनी वावर करूंक हर एकलो बरें याजक जाय म्हूण आशेतात. थोडे फावटी लोकांनी म्हणचे आसा आमकां एकलो तरणाटो याजक धाड म्हणून. चडावत याजक प्रायताना म्हातारे जातात, तरी पूण सगळ्यांक तरणाटे जाय आनी आमकां आज ते 1 जाण तरणाटे मेळ्ळ्यात. लोकां थंय नवी उमेद भरूंक बरे याजक खंय तावन मेळटात. तांणी हे जे बऱ्या कुटुंबांत देखून नव्या याजकांच्या कुटुंबाचेर आज आमी तांकां पळयलें, तांच्या आवय बापायक, आनी ती खरेंच आमकां एक आशिर्वाद जाल्यान तांच्या पुतांक आमकां पवित्र सभेक समर्पण दिवच्या मारिफात हे तेगाय तरणाटे याजकाच्या आवय बापायचो हांव उपकार बावडटां. हे तरणाटे तुमकां मोगाचे आनी तांकां तुमी मोगान वागयलां. पवित्र सभे खातीर तुमी तांकां ओपून दिलां आनी ते आतां तांची जिणी निरंतरी मरा पर्यंत सोम्याच्या सेवेंत ओपून दिवची भास तांणी घेतल्या. ही भास पंथा पर्यंत तांणी जारी दवरच्याक तुमचे मागणें तांचे पसत आनी विनवणी सदांच आसा तें खंडीत हांव पातयेतां. सगळ्या दियेसीचे तर्फेन हांव तुमचो उपकार बावडटां. आयच्या काळार याजक तशें धार्मीक जावंक मुखार येतेलो संको जरालतारान उणो जाला तें आमकां आयकूंक मेळटा, दिसताय आमच्या दियेसीन ती उणें जाल्यात. पूण देव आपल्या लोकांक बऱ्या गोळ्याच्या देखीन फुडें व्हरूंक आजून जायत्यांक मना वय करता. 2 दिसां आदीं आमच्या दियेसीच्या देवापोण्या केंद्रांत हांव हायस्कूल शिक्षा भुरग्यांक एका दिसाचें शिबीर मांडून हाडलें आनी हातूंत दियेसीच्या 40 फिरगजांत हांव सुमार 1070 चेरक्या भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो. अशें म्हणटना
देव अजून जायत्यांची मनां उजवाडायता असलें शिबीर मांडून हाडलेल्या देवापोण्या केंद्राच्या डिरेक्टरांक तितल्या संख्यान भुरग्यांक येवच्या उत्तेजन दिल्ल्या तांच्या आवय बापायक आनी तशेंच फिरगजच्या विगारांक आनी सहाय्यकांक म्हजें अभिनंदन फावो. आमच्या जायत्या सल्यांनी आनी तशेंच चलयांनी ह्या जाग तशेंच धार्मीक जावंक फुडें वचूंक आमी सगळ्यांनी आमचेय प्रयत्न करी जाय. देवापोण्या खातीर आमी मागाचे तें खंडीत ह्या जाग धार्मिका विशीं बरेंय उलय जाय. आमच्या भुरग्यांक इगर्जेच्या चटवटिकेनी मेतेर जावंक प्रोत्साह दिचे. भारताच्या विविध दियेसीज जावन विचारतात आमकां दोग पाद्र्याप धाड, आमकां दोग पाद्र्याप धाड, आमकां बरे सेमिनारिस्ट धाड अशें म्हणून, पूण आमकांच पावना. तरी थोडे आमचे ह्या जाग पयसिल्या सामेंत, थोडे रोमांत आनी बेल्जियमांत, थोडे इतर जाग्यांनी सेवा दिवन आसात, थोडे शिकतात, तुमी जाणात. आयची ही सगळी सेरेमनी भोव वेवस्थीत रितीन जावच्याक सगळी मांडावळ केल्ल्या सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. नव्या याजकांक देवस्तुतेन तरबेत केल्ल्या मंगळ ज्योती केंद्राचो डिरेक्टर बाप विजय मचादो, रुजाई कॅथेड्रलान सगळी वेवस्था केल्ल्या विगार भोव मनादीक आल्फ्रेड पिंटो, सहाय्यक याजक फिरगस गवळीक परिशद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी मिरन्याम आनी हेरांचो बरें अभ्यास करून आज रंगीन तरान गायन केल्ल्या अंगाच्या गायन पंगडाचो, नव्या याजकांची वळख करून दिल्ल्या आनी तांकां उल्हास पाटयल्ल्या बाप संतोष रोड्रिगस आनी हेर सरसंगतीने आदार दिल्ल्या सुमेस्तांक मटव्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी नव्या याजकानो बाप नॉर्मन, बाप मॅक्सिम, बाप लॅन्सन, बाप प्रदीप, तुमकां अभिनंदन पटयता. मंगळूर दियेसीस तुमकां मोगान स्वागत करता. हे दळूस तुमी ह्या दियेसीचो वांटो जावन आसात. दियाकोन जाल्ल्या वेळार तुमकां मोगान स्विकार केला आनी आतां ह्या जाकी वर्गांत तुमी आसात म्हणटा आसतना बिस्वाचे लागशिल्ले सहवावरडी तुमकां स्वागत आनी म्हजे उल्हास. तुमी सोम्याचे साशेर दोत म्हळ्यार पवित्र करणार जाल्यात सोम्याच्या नांवान पवित्र करचे आनी मुखार लोक तुमकां फादर म्हूण गौरवान आपयतले. जेजू क्रिस्ताचे उतरांनी आमी समजता, सांव पावलोच्या उतरान समजता, सर्व बापयपण देवा बापा तावन येता आनी थंय तावन त्या बापाचें रूप आमी ह्या संवसारांत दाखोवंक आसा म्हणलें उडास दवरा. खऱ्या खालतेपणाच्या आनी सेवेच्या स्पिरितान लोकांक दिवचो गौरव उरोवन घेया. जेजू क्रिस्तान तुमचेर विश्वास दवरून तुमकां विंचल्यात आनी आपयल्यात. तुमकां आनी आमकां आपल्या सेवेक आपयलेल्या जेजू क्रिस्ताच्या मोगान त्याच सोम्याच्या लोकांची मोगान सेवा करूंक सदां तुमी आयते रावूंक जाय आनी मागोवंक जाय. आयच्या ह्या सेरेमनींत वांटो घेतिल्ल्या सर याजकांक धार्मिकांक सकट बावर्त्यांचो एकाच काळ उतरान देव बरें करूं म्हणटा तुमचेर आशिर्वादां मागता. ह्या सगळ्या कार्यक्रमाची मुखेल जबाबदारी घेतिल्ली जावन आसा आमच्या विगार जनरलान बाप मॅक्सिम नोरोना आनी ताच्या फाटल्यान सबार चिंता पाठोवन कुमो केल्या आमचो चान्सलर बाप विक्टर जॉर्ज आनी सकड मांडावळ गेल्ल्या हांगाच्या समेस्तांचो हांव परत उपकार बावडटा. आतां गवळी बाप आमच्या सुमेस्ताच्या नांवान नव्या याजकांक हो फुलांचो जेलो घालून उल्हास पटयता. नव्या याजकांनी हांगासर फुडें येवचें, तांच्या सांगाता तांच्या आवय बापायनी रावचें. दायकन आवय बापाय मुखार या, नवे याजक फुडें या.
आतां नव्या याजकातावन उपकार आठवणी मनादीक बाप नॉर्मन मातायस सर्वांच्या तांच्या नव्या याजका तर्फेन उपकार आठवण्याची उतरां उलोवंक फुडें अधिक मानाधिक दोतोर पीटर पाऊल सल्डाना आमच्या गवळी बापानो विगार जेराल मोन्सिन्योर मॅक्सिम नोरोन्ना बापानो दिएझिसो चान्सेलर भोवमानाधिक विक्टर जॉर्ज बापानो ज्युडिशियल विकार भोवमानाधिक बाप नवीन पिंटो सांसुजे सेमिनरीचो रेक्टर भोवमानाधिक रोनाल्ड सेरावो बापानो याजकानो धार्मिकानो कुटुंबदारांनो हांगा हजाराच्या समेस्तानो तुमकां सर्वांक आमचे नवे याजकांचे मोगाचे प्रणाम. आज आमकां तेगाय नव्या याजकांक वर्त्या संतोशाचो दीस. सर्वेस्पर देवान आमकां ताच्या मिसावां खातीर मागलेलो पवित्र दीस हो. अशें आसता आमची काळजां मनां संतोशान भरल्यांत देखून ते एक जण नव्या याजकांची बगणां सांगाता घालन तुमचो सर्वांचो उपकार बावडूंक हांव खुशी व्हरतां. धन्य देवान आमकां ताचे सेवेक आपोवन आज पर्यंत सांबाळ्ळां. आज क्रिस्ताचे याजक जावन आमकां ताणें अभिशेक केला. ताका जावं अर्गां आनी स्तुती. मंगळूर दिएसीसींत मिसां वावर करच्याक आमकां स्विकार करून आमची जतन घेवन जोगते मार्गदर्शन दिल्ल्या आमच्या आदल्या निवृत्त गवळी बाप अधिक मनाधिक दोतोर एलोशियस पाऊल डिसोजा तशेंच फाटल्या वर्सांनी आमकां जोगते मार्गदर्शन दिवन आज आमकां क्रिस्ताचे याजक जावन दिक्षा दिल्ल्या आमचो गवळी बाप अधिक मनाधिक दोतोर पीटर पाऊल सल्डाना हांचो आमी काळजांतावन उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटां. आमच्या याजकी तरबेतेच्या वेळार आमकां विविध संदर्भांनी मेळून आमकां सदांच प्रेरीत केल्ल्या आमच्या दिएझिसचो विगार जेराल मोन्सिन्योर मॅक्सिम नोरोन्ना बापाक आमी सदांच ऋणी. आमकां जल्म दिवन बऱ्याशे गुणांनी नेटोवन भावार्थाची मागण्याची आनी देवबिरांतीची बुन्याद आमच्या जिवितांत घालून क्रिस्ताची सेवा करच्याक आमकां समर्पण दिल्ल्या आमच्या आवय बापायचो भावां भयणींचो आनी कुटुंबदारांचो आमी काळजांतावन उपकार बावडटां. याजकी बेस स्विकार करच्याक सेमिनरींत आमकां तरबेती दिल्ल्या मंगळूर तशेंच बंबई सेमिनरीच्या आदल्या आनी आतांच्या रेक्टर बापांक प्राध्यापकांक आनी आत्मीक डिरेक्टरांक तशेंच आमकां सदांच सहकार आनी संगतपण दिल्ल्या सर्व सेमिनरिस्ट भावांक आमच्या सेमिनरीच्या शिकपा वेळार आमकां आदर दिल्ल्या आमच्या बेनिफॅक्टरांक तशेंच आमकां निरंतरी मागण्याचो आदार दिल्ल्या सर्वांक आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटां. याजकी तरबेतेचो वांटो जावन आमी रिजन्सी करतना आयताराचे मिसांव आनी आमची दियोकनाची सेवा दिता आसतना आमकां मार्गदर्शन दिल्ल्या सर्व याजकांचो आमी उपकार बावडटां. याजकी बेस स्विकार करच्याक आत्मीक तयारी जावन आमकां रेत्री मरिफात तयार केल्ल्या मानाधिक बाप अनिल रोशन लोबो ओर्दीची सेरेमनी वेवस्थीत रितीन जावंक आमकां तरबेत केल्ल्या तशेंच कार्यनिर्वहण केल्ल्या मनाधिक बाप विजय माचादो आमकां बरें मागून उल्हास पाटयल्ल्या तशेंच फाटल्या 6 म्हयन्यांतावन आमचे आत्मीक डिरेक्टर जावन हर एका म्हयन्यांत रेकलेक्शन आनी ह्या हप्त्यांत रेतीर मांडून हाडल्या मनाधिक बाप संतोष रॉड्रिगस आमच्या कार्याक मांडावळ घाल्ल्या कॅथेड्रलाचो रेक्टर मनाधिक बाप आल्फ्रेड पिंटो गायन मेस्त्री अँटोनी डिसिल्वा आनी गायन पंगडाचो सेमिनरीच्या याजकांचो आनी हांगासर आल्तारीर सेवा दिल्ल्या सर्व सेमिनरिस्ट भावांचो मिरन्यामाचो तशेंच आयची सेरेमनी ऑनलायन प्रसार केल्ल्यांचो तस्वीर आनी व्हिडिओग्राफी केल्ल्यांचो आमी उपकार बावडटां. आमचे संगी रावून आमकां सदांच प्रेरीत केल्ल्या आमच्या फिरगज विगारांचो कुटुंबांतल्या आनी फिरगजेंतल्या
दानींचो तशेंच तुमचो सर्वांचो हांव उपकार बावुरतां. मोगाच्या न्हू तुमच्या मग्न्यान आनी सहकारान आमी आज याजक जाल्या. ह्या फुडें ह्या बेसांत आमी तिरासण सांबाळच्याक आमचे खातीर तुमी सदांच मागा. आमी तुमचे खातीर मागतेल्या. सुमेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं बाप नॉर्मन. आतां हे कडोवणी निमाणें गीत हांगासर चलता. निमाणें गीत जाताना हांगासर सांगतवारीन आसले याजक गवळी बापा सांगाता पुरच्या वार साक्रिस्तीक वेता. निमाणें गीत जाताच तुमी सगळ्यांनी बायल्या वाठाराक थंयसर वेचे. तुमकां फळार पिवन आसा केला ते मोगान स्विकार करी जय म्हूण विनंती करता. नवे याजक थंयसरच फुडें येतात. तुमकां उल्हासूंक आनी हेर संगतींक थंयसर अवकाश आसा. उबी रावया. निमाणें गीत. भाग्यवंते रोसारे साहेबिनी अधिकार भाग्यवंत सच्चे गुरुवे मेहरम आमचे देवा आमच्या आसमानातले बापाचे